मागीर बट तयारी करपा खातीर हें काम रायट फ्रॉम आराम सोडा टील म्हापसा अर्बन बँक ऑलमोस्ट अरावंड 1 किलोमीटर ऑफ लेंथ जावन आसा ह्या कामाक. आनी आमकां खबर आसा जर आमी चलताना हांवें मुद्दम म्हटलेलें आसा व्हिडिओ कार्ड म्हणून हांगा गाडयो कशे लायता ते लोक. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लिमेंटींग अ पे पार्किंग. बट पे पार्किंग इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमकां खंय तरी कळपाक जाय की हांगा कितल्यो गाडयो बसूंक शकता, कशें लावंक शकता. सो हें काम म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन केल्लेलें फॉर क्लियरन्स. हांगा जर दिसपाक गेल्यार पेंटींग सुद्दां आमी करूंक शकना. सो दीस इज अ फूल अपग्रेडेशन ऑफ दीस एंटायर एरिया रायट फ्रॉम हियर टील चणापट्टी रायट अप टील म्हापसा अर्बन बँक फीश मार्केट मेरेन हें जातलें. इन्क्लुडींग मार्केट पयलीं 2 लायनी आसा ते सुद्दां हितून आसा. सो कंप्लीट वीथ थर्मोप्लास्टीक पेंट सुद्दां मारून रातचे सुद्दां आमकां दिसपाक येतलें तसलें काम हें घेतलेलें आसा. सो अलॉंग वीथ फूल सायनेजीस फूल हांगा प्रोफेशनल काम हांगा कंप्लीट जातलें. येता ते देड म्हयने मरे देड म्हयने भितर करता पावसा पयलीं करून. मेन म्हणजे पार्किंग एरियाचे इश्यूज हो कंटिन्यूस हायलायट जायत वयतालो आनी म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सील हे तेजेर कांयच इम्प्रुवमेंट हाडिना अशें आमकां सदांच सांगलेलें वयतालें. पण आमी हे ऑलरेडी रेजोल्युशन पयलीं घेतलेली आसली जी आमची पार्किंग एरिया आसा ती आराम सोडा प्लस युनियन फार्मासी टील कॅनरा बँक आसा त्याच्या फुडें प्लस मार्केटान जी आमची एरिया आसा पयलींची आसा ती प्लस चण्याची भट्टी आसा तेच्या फाटलीतली फूल एरिया आयडेंटिफाय केलेली. त्या तरेन ती नोटिफायड जाली उपरांत आमी तिजो स्लॉट रेडी केले अलॉंग वीथ आमचे वायस चेअरपर्सन आसलेले विराज फडके हेणी आतां आमकां सपोर्ट केला. त्यातून स्लॉट तयार करपाक आमकां जाले. ते उपरांत आमी ते कावन्सिलाक हाडून डिसिजन घेतलें की कितले आमचे स्लॉट रेडी केले त्या प्रमाणे ते आउटसोर्स करपाक म्हणजे पे पार्किंग टेंडर करपाक. आनी आयज ते टेंडर करच्या पयलीं आमकां गरज आसली की रस्ते सारके जावपाक जाय आसले, गटर सारके जावपाक जाय आसले आनी पेवर्स जे आराम हें आसा चण्याच्या भट्टीतले ते पेवर्स सारके जावपाक जाय आसले. कारण की तेजेर मार्कींग आनी सायनबोर्ड लावपाक जाय आसले. म्हणून आमी हांवें पयलीं जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें. गेल्या वर्सा मार्चान आमी इन्स्पेक्शन केल्लें पोर्चुगान की आमची एरिया आमी कशी अपग्रेड करपाची. त्या तरेन आमकां कळोन येयलें की आमी आमदाराक जेन्ना आमी DMA कडेन गेल्लीं तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आमकां रेवेन्यू जनरेशन स्पेशल ग्रांट आसा तो आमकां रेवेन्यू कसो जनरेट करपाचो पळय ते आमकां यूज करूंक शकता. आनी त्या तरेन आमी हो रेवेन्यू हांगा यूज केलो जो स्पेशल ग्रांट्स आसा पळय तो रेवेन्यू जनरेशनाक हितून आमी तो हांगासर यूज केलो. आनी हांगासर हो कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज फूल ही आराम सोडाची जी आसा ती फूल कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज घेतलेली आसा. न्यू रिकन्स्ट्रक्शन जातलें. तशेंच हो रोड आसा तो हॉट मिक्सिंग जातलो. प्लस आमची जी चण्याची खोर्नां आसा थंयसर जे पेवर्स आसा जे पिड्ड्यार आसा पळय ते चेंज जातले. तशेंच चाय कॉर्नर टील बीग शॉप आसा थंयसून पासून ती ड्रेनेज आसा पळय ती रिकन्स्ट्रक्शन जातली. आनी मागीर तेजेर जो थर्मोप्लास्ट आसा तेजेर पेंटींग जातलें. सायनेजीस जातले अरावंड 75 सायनेजीस आसा. आनी अरावंड टोटल 2 व्हिलर एंड 4 व्हिलर अशें टोटल पार्किंग 400 अशें आमचे पार्किंग आमचे स्लॉट्स आमकां मेळ्ळे आसा. ही आमी जाता तितले कवर करपाक आनी बरी फेसिलिटी दिवपा खातीर आयज आनी आमचो टेंडरूय बरे तरेन वचपा खातीर आयज आमी हे स्पेशल ग्रांट्साची फूल एरिया घेतलेली आसा. आयज इनॉग्रेशनाक आमचे आमदार आसा आनी आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा. जाता तितले बेगीन आमचे लोकलाक आमी दिल्लें आसा जी टेंडर केलें तो बरे तरेन करून घेतलो म्हणून अशी अपेक्षा करता. आनी म्हापशाकारां खातीर बरी एक सुविधा दिवपाचो आमचो म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सिलाचो जो प्रयत्न आसा तो आमचो सक्सेसफूल जाले म्हणून अशें म्हापसा सगळ्यांनी त्या टायमार कॉर्डिनेट करचें. आनी आमचो हो जो आमी डिसिजन घेतलेलो आसा तो बरे तरेन इन फ्युचर तसोच मेनटेन करचो अशें हांव त्या खातीर म्हाका आनी देव बरें करूं. पे पार्किंगाचो कॉन्सेप्ट कसो आसता म्हणजे कॉम्प्लेक्स येतलो काय जस्ट मार्किंग करून ते पे पार्किंग म्हणून जातलें. ना पयलीं हांगासर आसा ते पयलीं ड्रेनेजीस जातल्यो. ड्रेनेजीस जाल्या उपरांत रोड खंय पिड्ड्यार जाल्या थंय हॉट मिक्सिंग जातलें. पेवर्स आसा ते जाग्यार पेवर्स येतले. मागीर तेजेर मार्किंग जातलें स्लॉट्सांचेर प्रत्येक व्हेकलाचेर टू व्हिलर थंय मार्किंग आसा थंय जे नोटिफायड एरिया आसा पळय थंय 2 व्हिलर मार्किंग जातलें. 4 व्हिलर आसा थंय 4 व्हिलर मार्किंग जातलें. त्या तरेन पार्किंग एरिया आमी जाता ते जे तितलें जे कंजेशन जाता कशे गाडयो लायता पळय ते कमी जातलें आनी म्हापशेकारांक एक बरी सुविधा मेळटली. आणि सध्या येवजण
इशू हांगासर गाडयो पार्क केला ताका तुमी कशें पळयता? त्याच खातीर हो इशू आमी रिजॉल्व करपा खातीर हो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून आमी हो स्पेशल ब्रांच आसून हो रेवन्यू जनरेट जावपाक आनी लोकांक बरी शिस्त जावपा खातीर मार्केटान बरी एक शिस्त आसा अशें जावपा खातीर हो मुद्दम आमी इनिशिएटीव घेतलेलो. हांगा जर पळयल्यार यू कॅन सी दॅट सारकें अनऑर्गनायज आसा. कोण पळयना, कोणाक खबर ना पार्किंग खंय आसा खंय ना. एकदां लायनी पडले आमकां कळटलें की फ्री स्लॉट आसा फ्री स्लॉट ना. मुद्दम कॅमेरा भोंवडायला घेतले हांगा परिस्थिती कितें आहा तें हो जायतो तेंप जालो हें पेंडींग आसा आनी 2-3दां टेंडर केलेलें आसा तेंच्यांनी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान पूण कोण फुडें सरोंक ना घेवपाक कित्याक हांगा मार्कींग ना पयले फावटी घडटा सो कॉन्ट्रॅक्टरूय आहा तेंकांय एक कॉन्फिडन्स खंय तरी तेंकां गावंक ना हें चलतलें आपल्याक इतले पयशे इन्वेस्ट करून खंय तरी फायदो जातलो म्हणून ते फाटीं सरताले. तेंचे प्रपोजल आहले की अशें जर तुमी अदमास आमकां सांगूंक शकता हें सिस्टम जर आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता जाल्यार आमी फुडें सरपा खातीर कावन्सील इज कॉन्फिडंट दॅट दे वील गेट अ हायर बीड विथ अ हायर रेट फॉर दीस पार्किंग वन्स द होल सिस्टम इज आयज मुद्दम हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता दिपाली तशेंच इंजिनियर आसा आमचे दिपाली प्लस आमचो ME2 ME1 आगोस्तीन आनी आमचो चीफ ऑफिसर चंद्रकांत शेटकर कित्याक तेंच्या सपोर्टान आनी तेंचे जे तेणी एफर्ट्स घातलेले आसा दिपाली म्हणून आयज हें आमकां म्हाका दिसता 1 इयर भितर आमी हें कंप्लीट करपाक पावली आनी सक्सेसफुली आमचें कंप्लीट जालां अशें दिसता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.